देव बरो ब्रेस्तार देव समेस्तान मोगाच्या वीक्षकांनो परत ब्रेस्तार आयला ब्रेस्ताराची सांज म्हजी आनी तुजी बिफोर न्यूज ह्या चॅनलाचेर कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां ह्या कार्यक्रमांत समेस्त वीक्षकांक तुमकां स्वागत म्हणटा आनी बरो ब्रेस्तार बऱ्या ब्रेस्ताराची सांज मागता परत एक सादो बरो कोंकणी मनीस आसा मुस्तपटी काल जागे म्हळ्यार आमी कोंकणी म्हळ्यार आज सुटबुट घालची जाल्या आनीक ताचे सांगता विदेशांनी भोंवन तेणें कोंकणी प्रसार करचे ही साध्य आसा पूण येदो विदेशांक वचनासतना हांगाच रावन विदेशी ताच्या सांगता चर्चीन येवन कोंकणी प्रसार केल्लो एक सादो बळो पूण थोर जल्मान कोंकणी आनी आपल्या कालेतीन कोंकणी आपल्या संस्कृतीन कोंकणी आपल्या वस्तुरान कोंकणी पुराय कोंकणी जाल्लो गोपाल गौडा आमच्या मध्ये आसा कोंकणी अकादमी 1994 आरंभ जाल्या दळा ते दिसूच ताका रेकग्नायज करून त्या दळात कांयच इन्फ्लुएन्स नासतना कोंकणी अकादमीचो सदस्य केल्लो बीजेपी सल्तनतच्या अध्यक्षपणाचे सांगता परतून रेकग्नायज करून सालवी संस्थेच्या कोंकणी संस्थेत तुमकां एक थंय हुद्दो दिला आनी तुमकां ती दिसता थंय आसात तुमकां ह्या कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां कार्यक्रमांत स्वागत म्हणटा गोपाल गौडा तुमकां ह्या कार्यक्रमात स्वागत तुम्ही तुमच्या प्रकार बसोंक म्हळ्यार दिग्गजरा ಮುಂದೆ ನಾವು ಕುಗ್ಗಬೇಕು म्हणून कन्नडान आसा म्हळ्यार तशें साळी 2 कोंकणी बोली आसात आनी तुमची कुडम्यांची ती बोली आसा कुडुंबी जनांगाची ती बोली आसा तातूंत तुमी एक्सपर्ट म्हळ्यार कित्याक म्हळ्यार जल्मान सुरू हे भुरगे आमचे रे म्हणल्यार कोंकणीन म्हळ्यार तुमच्या अवयवपान सुरू भुरगे जाले रे म्हणून सांगिल्लें तूं कोंकणीन उरलें जाल्यार आमी आमच्या क्रिस्तांवांनी कशें सांगतात म्हणून ह्या इतर कशें सांगता पूण तुमच्यात दुसरें नांत तशेंच तितलें ते सुरूचे शब्द तूं कोंकणीन आयकल्लो एक महान एक कलाकार जावन तुमी घुमटांचो एक ऑथेंटिसिटी काणी घेवन मुखार गेल्लो हे तितलें ह्या घुमटां विशयांत तुमी कितें परिसरा विशयांत त्या घुमटां वृता जाल्ल्या विशयांत तुमच्या सदांच्या जिवितांत वृता जाल्ल्या विशयांत सांगा हांव कुडमी समाजांत जावन आयला कुडमी समाजांत ह्या घुमटांक आनी ह्या कलाक घुमटांच्या कलाक ताच्या गाणांक एक धार्मीक अवकाश आसा ह्या धार्मीक अवकाश आशिल्ल्यान ही घुमटांची कला कुडम्यांत उरल्या ती हांवें लोकां मुखार दवरली ती गजाल वेगळी पूण आदीं घुमटांची संस्कृती कुडम्यांत आशिल्ली आनी मुखारय आसतली 100 जणी तुमच्यात घुमटांच्या विशयांत कळीत आसलेच आसता कित्याक म्हळ्यार आमच्या धार्मीक संदर्भान प्रमुख जावन होळी वेळार घुमटां खेळाचेच म्हणलें एक कायदो आसा पूण उरिल्ल्या समाजांत दृश्टांताक तुमच्यांत क्रिस्तांवांचेंच उदाहरण दिता हांव क्रिस्तांव समाजांत घुमटां आसली कुडम्यांत कसली आसली की तितलेंत घुमटांक अवकाशय आसलो आनी घुमटांय आसली घुमटां खेळगाडी आसली पूण तुमच्या धार्मीक चौकटा भितर ह्या घुमटांक अवकाश मेळ्ळो ना एखाद्या वेळार तुमच्या इगर्जांनी नातल्यार काजारा वेळार धार्मीक सुवाळ्यांनी घुमटांक अवकाश आसलो जाल्यार आजीकय तुमच्या ती घुमटां पयलें कशें आसलें तशें आजीक उरती आसली पूण आज बोटांनी मेच्च्या तितल्या संख्यांनी उरल्या कोंकणी कशी पळय इगर्जेनी उरली पळय तशें उरली तशें पूण कुडम्यांत तशें जावना हर एक वर्सा आमी होळयेच्या वेळार घुमटां खेळाचेच खेळना जाल्यार तो कुडमी म्हणूंक ताका अधिकार ना तांत्रीक अधिकार हक्क ना देखून कुडम्यांत घुमटां उरलीं तशें दादल्यांनी मात खेळची की दादल्यांनी मात्र दादलो मात खेळटा दादलो म्हळ्यार तुमच्या दादले तो हिरी मात्र की या सकडी ना ल्हान काल जल्मल्ले भुरगे जावन म्हळ्यार चरको भुरगो चरको भुरगो जायचे
आणि मोरंग देखील म्हातारे म्हणे पर्यंत घुमटा खेळगाडी असा घुमटा खेळगाडी कुडम्याने दार लोळले आणि घुमटा खेळायचे घुमटा खेळायचे आणि ताणे ते शिकायचे ते तुम्ही आता कोंकणींत अभिवृद्धी जाता आता काल केले की म्हणा ताका म्युझिक बसयलें पूण तुमचे ओरिजिनल कितले थाप आणि कशे म्हणून आसा ना ना आम्ही म्युझिक ताचेर बसोवना नाही हाका संस्कृती खातीर कोणी बसयलें पूण तुमच्यांत कशें आसा ओरिजिनल कशें पयलें ताचेर मुळांत कशें आसलें की तशेंच आसा तुम्ही गोंयांत पळया गोंयांत कुडमी जाल्लो कोण घुमटां वाजयता त्याच प्रमाणे कर्नाटकांच्यांत दक्षिण कन्नडांत कुडमी जाल्लो तशेंच वाजयता गोंयांत खंयची पदां म्हणटा तींच पदां कर्नाटकांत म्हणटात इल्ले उच्चार ताजो इल्लो बदलापण चड पॉप्युलर पद कशें एक दोन लायनी म्हणून हातात की चड पॉप्युलर पद कशें नाही घुमटांचें पद हय घुमटांचें पद हय संगीत एक आतां आमच्या ताचेर 2-3 थर आसा गांवची रीत ताचेर लळीत उडतें थाग थेंगे सांबळेगांव अली दुसरे दुसरे थर आसा पूण आतां घुमट चड प्रचलीत आसचें लळीत म्हणून ह्या काळांत आमी सांगचें जाल्यार आतां एक पद आमी रामायण ताचेर आमच्या कुडम्यांत रामायण महाभारत ही पुराणांतली पदां वयरूच आसची ताचेर देखून आतां लळीत उदाहरण दिवचें जाल्यार अप्रत मन मन भूमी गे माये तुझे धरण चरण पाये आता हे कशें म्हणल्यार तुज्या चरणाच्या पांया मंगळा येता म्हणल्यार पांया पडटा म्हणल्यार हें अशें सुरू जाता तशेंच ताचेर दुसरे दुसरे विभाग आसा हें गाणें लांब आसा एक वळ मात्र तुमचे रामायण महाभारत आनी पुराणा वयर जाता जाल्यान थंय त्या वेळाचेर तुमची स्त्रियो आनीक नाच आसा करतात एक ना 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 स्त्रियो हाचेर भाग घेवंक ना होळी आयकोंक मात्र आनी आयकोन तांणी शिकोवन भुरग्यांक शिकयत धर्मीक कट्ट बरें पळोवन आयल्या गोंयांत येतना कशें पळोवन आयिल्लें की आजूय तशेंच उरलां आनी दादल्यांनी मात्र हेचेर स्त्रियांचेर अवकाश ना म्हणल्यार ताचेर आसा तुमचे प्रमुख देवळ खंय आमचे प्रमुख देवळ गोंयांत आसा कुडम्यांनीच आराधना करचे थंय विधी चलोवन आसा अर्चक कुडमींत आसा हांगा मंगळुरांत मंगळुरांत देवळ ना एडपदा जावन म्हळ्यार आतां दुसरी देवळां करून काण गेल्या पूण मूळ देवळ आमचें आसचें गोंयांतच तुमी म्हळ्यार हर एक पोटी वर्सा एक पोटी वचचें हें आसा वसाचेंच म्हणना पूण आमी आमचें एक उमेदान तुमच्या त्या कुडमी संस्कृतीच्या त्या भंवरांत तुम्ही आता प्रस्तुत कालें काम करतात तुमकां पुरो प्रशस्ती पुरो मेळोन जाल्यात अजून तुम्ही कोंकणी सानू संस्था आसात आता हय तुम्ही 100 बूक बरयल्यात 4 तुमचेच बरयल्या 4 संग्रह बरयल्यात त्या बुकां विशयांत सांगा खंयचे पुरो बूक तुमी बरयल्यात कुडम्यांत एक बरपण दाखयिल्लें एक साहित्य येदोळ म्हणसर कोणें करूना आमच्यांत कुडमी संस्कृती जावं दी चाली रिती जावं दी वेव्हार जावं दी ताचें कसब जावं दी ह्या हर एक संगतींत कुडम्यांच्यान एक वेगळेपण आसा कुडमी न्हेसची रीत जावं दी धार्मीक आचरणां करची रीत जावं दी हें भायल्या संवसाराक म्हळ्यार इतर समाजांक कांय कळीत नासलें लोक कुडम्यांक एक कीळ म्हणटार पळयताले ते मूड पातयणेचे मनीस बुद्धू कुंभ तकलेचे तशें पुरा एक हें आसलें म्हाका दिसलें एक्चुअली कृषी कुली कार्मीक जावन येताले मी म्हळ्यार कृषी कुली कार्मीक पूण त्या वेळार म्हाका कितें दिसलें म्हळ्यार भायल्या लोकांक आमी समजोवचें जाल्यार कशें तें बरोबर बरगलेचें बरोबर बरगल्ल्यार भोंवना तें प्रगट करीत कोणे म्हण करीचें इतलें अपुरबायेचें सांस्कृतीक मौलादीक संगती आसा की भायल्या लोकांक कांय कळीत ना हें हांवें आतां घुमटा विशयान जावं दी
कोंकणी कुडमी संस्कृती विशयी जावन दी कुडमी होळी खेळा विशयी जावन दी हांवें परत दाखल करून धरलें आसलें म्हाका एक संग्रह धरलें आतां हें आसा आतांय बरोवन आसा पूण हे लोकांक हें दाखोवच्या खातीर तें बरोबर घाल्लें आनी कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादेमीचो संदो जावन आसलो हांव पयलो संदो त्या म्हाका कोंकणी अकादेमी आसा आमी कित्याक तांचे कडेन प्रकट करूंक विचारूंक नाजो तशें अकादेमीक दिताना तांणी बारी संतोशान प्रकट केलें आनी गोपाल गौडमाच्या सांगाता आसा आनीक ताचे भंडार आमी इल्ले इल्ले सुटयत येत आसा आनी मदें एक आमी ब्रेक काडण्याचो वेळ आयला गोपाल अण्णा आमी मुखारसून या मदें एक आमी ब्रेक काडून घेया पळोवन रावा V4 न्यूज 24/7 कोंकणी भाशेंतली नखेत्रा कार्यक्रमांत. कोंकणी भाशेंतली नखेत्रा कार्यक्रमाक विक्षका तुका परत स्वागत. आमच्या मध्ये आता गोपाल अण्णा एक जेजेंटीक फिगर बट ताका पळयतना एक सादो बळो आनीक कोंकणीची नीज सेवा केल्लो एक कोंकणीचो भक्त म्हणयेत बूक पब्लीश करच्या विशयांत उलयतलो गोपाल अण्णा. तुमचे बुकांची नांवां सांगा आनीक ताच्या सुरूचो बूक पब्लीश करचे कश्ट सांगा. सुरवाचे बूक शिगम्याच्या गितांचे कलेक्शन संग्रह म्हजे कडेन आसलें पयलें तावन तुमी डायरीचेर बरयतले डायरीचेर बरोवन दवरतले 1973 तावन दुसऱ्या जाग्यांक वचून दुसऱ्या मनशांक म्हळ्यार आमच्या कलाकारांक भेटून संग्रह केल्लो एक संग्रह पूण तो म्हजे कडेन ताल्लो तुमकां तें करूंक तुमच्या समाजांत गुरकार म्हण आसा तो केदाळे मुंडास बंद नासता म्हाका पिदमाले आनी लग्गी जाल्ल्यान पिदमाले तुमच्या एडा पादो लग्गी जाल्ल्यान म्हणजे आजाळ आमी त्या तुमी ते वर्सा गेपटी काले साळयांक धरचे आनीक त्या ते टायमाचे म्हाका त्या साळी धरल्या मांट्यान ते पुटी तुमच्यान रिगयल्लो या ये रे पळय रे म्हणून आमकां एक दोस्ती कथे जावन त्या देखून तुमकां ते तो त्या गुरकार तुमी आसून इतलें बरें करूंक जालें की या तुमी सामान्य तशें ना ना हाका मस्त अडखळी आयल्यो एक बरोवन घेवंक बारीक कश्ट कित्याक म्हणल्यार तें जानपद दुसरें कितें म्हणल्यार आमकां सगळ्या वर्स तें गावंक ना ती पदां गावंक ना तुळशी पुजा उपरांत आमी तें सुरू करयेत पूण प्रदर्शनां दिवंक ना धर्म अडखळटा धर्माचे ते अडखळी पुरो आसल्यान पूण म्हाका कितें जालें म्हळ्यार हांवें त्या वेळार संग्रह केलें आनीक हांवें तें गांवकी शिकलो गांव ल्हान आसतना शिकलो पूण हें संग्रह केल्लें कितें करचें उरय जेणे मुखल्या पळकेक तें बरोबर एक बुका रुपार घालूंक हांव अकादेमीचो मेंबर जावन आसतनाच आमी VJP न्हय ताच्या उपरांत बाळिगा जालो बाळिगा उपरांत बस्ती वामन शेणाय मामा आयलो बस्ती वामन शेणाय मामाच्या काळार हे जाल्लें आमचे कडेन प्रकाशनाचें चड काम जाल्लें त्या वेळारच सुरू जाल्लें त्या वेळार तशें तांकां बरें जावन दिसलें आनी ते वेळार सुरवेचो बूक म्हजो घुमटां पदां आनी तोणयां पदां अकादेमीन पब्लीश केलो. कितल्या पुटांचो तो एक 140 पानांचो हय आनी तो भारी गरजेचो बूक आनी आतां ताचे प्रती पुरा मोग जाल्या पूण तो परत्यान आमी पुनर्मुद्रण केला. हय 2016 आमी परत्यान केलो की हय राय आसतना आमी पब्लीश केलो. तशें तो एक घुमटांचो पदांचो बूक. दुसरें आमी एक एडपद कुडमी समावेश केलें एक 5000 लोक जमल्लो त्या वेळार स्वामी त्या इस्कॉलाच्या हायस्कुलाच्या ग्राउंडार की या तुमच्या खंयच्याय जाग्याचेर ना आमच्या एका जाग्यार देवळाच्या जाग्यार हय आमी म्हळ्यार आमचे कुडबी जानपद कला वेदिके म्हणून ह्या घुमटां खेळा खातीर आमी एक संस्था बांदला आनी तो नोंदायती केला. ताच्या उक्तावणेक उक्तावणेच्या दिसा आमी 2 बूक एक कोंकणी कुडमी गादीचो एक संग्रह तो एक साधारण 3000 गदी ताचेर आसा 3000 गदी आनी एक म्हजो हांवें बरयल्लो बूक
गादीचो संग्रह पण हांवें सो बरयल्लो एक बुक घुमटा विशयी घुमटा घुमट आज कोंकणी दसच्या 40 आनी 2 पंगडांचो सुमार अर्ध्या वांट्या कोंकणी लोक घुमटा उपयोग करता म्हणजे घुमटा वरवीं तूं सांगत आसता म्हणजे घुमटा वरवीं ही संस्कृती काडून तूं सांगत आसा हय घुमट म्हळ्यार कितें ताची आयडेंटिटी कितें घुमटाक केदाळा पुरो ताका आमी उपयोग करता धार्मीक महत्व कितें ताजें कल्चरल सांस्कृतीक महत्व कितें ह्या विशीं कोणाक हें कळचें म्हणल्या खातीर हो बूक कन्नडान आमी कन्नडान पब्लीश केला तिसरो बूक तो ताच्या उपरांत कुडमी काजारां आमी वर्डीक म्हणटा ताका ह्या कुडमी काजारां आबोली आनी प्रफुल्ल आबोली आनी पुरो माळण ताका जल्ली घालचें म्हणटा जल्ली घालचें आणि आबोले सड उपयोग करचे तुम्ही ते घेऊन आबोल्यांची फुलां सड्ड उपयोग करते कित्याक म्हळ्यार आबोल्यांच्या फुलां आमच्या कुडम्यांत एक ताका एक पवित्र स्थान दिलां काजार जायनातल्या चेडवांनी आबोली माळूंक ना म्हाका ते इलेले करता तुम्ही उरते सांगचे मरे आनी घुमटा खेळगाडी तो कितलो ल्हान जावन दी कितलो प्रायवंती जावन दी तांणी आबोली माळयची ताच्या वयल्यान तांणी दुसरे फुलां माळयेत सुरंगांगी मोगरिंगी खंयचेय माळयेत तशें ह्या काजारा विशयंत हांवें मस्त संगती आसा ताचेर धार्मीक विधी आनी प्रचलनाची रीत अशीच ओवी आसा ओव्यांक आमी सोबणां म्हणटा हर एक कार्य जातना ताणें सोबणां म्हणूंक आसा बायल मनशांनी म्हणचे ते पुरो संस्कृती आळवण येत आसा पयलें कशें आसली आतां कितें ताचेर बदलावण जालां आनी मुखार उरतलें की सरतलें की ह्या विशयांत एक संशोधनात्मक बूक अध्ययन करून आनी त्यो दाखल करून आमी कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी वर्डीक म्हणलो बूक कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमींत तुमकां ह्या पुरा पळयतना तुमकां इंग्लंडांत तावन कॅनडांत तावन स्वित्झर्लंडांत तावन पुरो मेळोंक आयलें म्हळ्यार तुमकां मेळोंक आयलें आनीक न्ही तुमकां तुमचे ते पुरो इंग्लीश उलयतले म्हण दिसता तुमचें शिकप आनी कितलें जालां हांव शिकप पडलें ना म्हजें शिकप खाली PUC खाली म्हळ्यार ते घाले खाली दोस आनी मसाला दोसा म्हणल्यार PUC पूण शिकपाक हय पूण शिकप म्हाका म्हज्या जिणेंत चड मेळ्ळें इस्कॉलांनी कितें करता म्हळ्यार पयलें परीक्षा करता पयलें शिकयता मागीर परीक्षा करता म्हाका तशें जावना म्हज्या जिणेंत म्हाका संवसारीक जावणी इल्ली चड वचें पडलें आनीक दुसरी जबाबदारी चड आसली म्हळ्यार पयले परीक्षा जाली मागीर पाठ मेळ्ळो मागीर म्हाका ताचो पाठ मेळ्ळो तशें जाल्यार हय आनी हांव हेजेर हेळिल्लो म्हणून लोकावट बरसल्ल्यान पूण मी लोकावट बरसाचे बारी उणें लोकां कळ्ळें ती खबर भायल्या देशांची मेळ्ळी हांगा येताना तांणी कलेक्ट केली आसतली विशेष म्हळ्यार पयले आयिल्लो स्वित्झर्लंडचो एकलो स्कॉलर ताका फेलोशीप कालांगे मेळिल्लें स्वित्झर्लंडाच्या झुरिच युनिव्हर्सिटीचो संशोधक ताका ह्या होळये फेस्ताच्या गाणी पदां आनीक काजाराची पदां ह्या विशयी माहिती जाय आसली ताणें म्हजे कडेन येवन म्हाका कॉन्टेक्ट केलें आनी ताका जाय जाल्ली माहिती हांवें आमच्या भाशेन कोंकणी भाशेन हय ताणें रेकॉर्ड केली आनी ताणें वचून मध्यवर्ती भाशा तज्ञा कडेन सर आनी परत ताणें शिकून गेलें आनी थंय जावन तो गेल्या उपरांत एक 6 म्हयन्या उपरांत म्हाका एक कागद बरयलें तुजे तो म्हाका मेळिल्लो बारीक खुशी जाली हय मेळिल्लो बारीक खुशी जाली आनी हें उरय जें तुवें कितें करता तेजें म्हणजे सपोर्ट आसा आमी जावन ताणें पुराय एक बरें एक पत्र बरयलें म्हाका तशें ताच्या उपरांत जर्मनी जावन आयले कॅनडा जावन आयले कितले आयले जर्मनी जावन एकलो आयिल्लो हय इंग्लंड जावन एकलो तशें कॅनडा जावन एकलो हय अशें 4 भायल्या देशांत जावन येवन म्हाका मेळिल्लें आनी तांकां जाय तितली माहिती दिल्या थोड्यांनी आमचें रेकॉर्ड करून आनी पुरो हें आमची कला तुमचे ते तुम्ही वडोल म्हळ्यार देवळाच्या अनुमती आणि तांच्या त्या परिसराच्या हाचे वेर मात्र हे संशोधक येताना तुम्ही काय करतात कशें परफॉर्मन्स दाखयतात तांकां
संशोधक येताना ताका आधुनिक आता ताका येयला की हय, केदाळे ताका performance इल्लें करीत आमी बदलावना ताळे सांस्कृतीक केदाळे वळिल्लें उदक जायचें रावुल्लें उदक जाल्यार तें कुसता ताजेर किडे जाता हय आमी एकाच जनरेटर गोळी मारत ताका तपास घेवचे न्ही हय आमचे कडेन कितें आसा त्या लोकांक कळल्यार न्ही हांव ओलो एक मनीस आसा नातल्यार एक कला आसा नाल्यार एक संस्कृती आसा म्हणून कळचें नातल्यार कशें कळटा आतां ते भायल्या देशांतावन आयिल्ले स्वित्झर्लंड जावन दी कॅनडा जावन दी जर्मनी जावन इंग्लंड जावन दी तांकां हांगा येयली कला आसा तांच्यांक पळोवंक काय येना ते तांच्या टायमार येतात तांच्या टायमार येता हय आमी ताका वेळ काळ अडकळी धार्मीक ते कशें कन्विन्स केलें तुमच्या लोकांक तुमी कशें कन्विन्स केलें हय आमी म्हळ्यार आमच्यांत ओडोळ सांगल्या बरी धार्मीक अडकळी आसा म्हाकाय तें भोगलां हांवें भोगलां पूण हांव एकलो कुडम्यांत काळ्या पाटेर आसलो मनीस धार्मीक रिती रिवाजीचे कित्याक म्हळ्यार पयल्या फावटी हांवें ही कला आमच्या भायल्या समाजीक दाखोवंक प्रयत्न केल्ले त्या वेळा म्हज्या वयर मस्त दबाव पडला आमच्या सांगीक सक्त्यान आनी पुरो म्हाका अडकळी हाडल्या पूण हें पुरो कितें हांवें फेस करून ही कला भायर व्हेल्ली लोकांक इल्ल्या पूण लोकांक कळीत आसली देखून हें भायर व्हरचें पडलें आनी आमी आड वेळेर म्हळ्यार वेळ नासलेल्या वेळार आमी हें प्रदर्शन करचें पडलें पूण आमी तुमचो गुरकार आनी ताची एक समिती आसा थंय देवळाची तुमचे समिती आसा ते म्हाका कळीत आसा म्हळ्यार एक वाडो ताका एकलो गुरकार ताका एकलो असिस्टंट गुरकार तशें बरें आसता आनी हे धार्मीक रिती रिवाजींक पालन करून सोलोन व्हरचे मनीस ते अडकळी हाडटलेच कित्याक म्हळ्यार ते आमच्या समाजाच्या रिती रिवाजींक ते विरोध जाता देखून ते अडकळी हाडटलेच धर्म केदाळे धर्मम चरा तशें जाल्यार काय करूं गोपाल अण्णा तुमी आमच्या सांगाता अर्द घंटोतून आसात फाटल्या अर्ध्या घंटोतून आसात तुमी ह्या घुमटाच्या विशयांत आंतरराष्ट्रीय मट्टार नांव केलां तुमकां ह्या कोंकणी भाशेंतल्या नखेत्रां कार्याक येवन आमच्या सांगाता हो अर्द घंटो आमच्या विक्षकांक जाय तितली मायेत दिल्ल्या खातीर ही मायेत दुसरे कडेन दिल्या की ना गोतूना बट हांगा परत आमच्या कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां कार्यक्रमांत तुमी वांटून घेतल्या तुमच्या मुखल्या जिविताक बरें मागता तुमकां 63 वर्सां प्राय जाल्यारूय तुमी कोंकणी सालोवी संस्थांत अजून कोंकणीचें काम करता आसात तुमच्या जिवितांत आमी तुमी पातळीच्या समेत देवदैवांचे पुरा वदगून येवं बरेंपण वदगून येवं आनी तुमकां पुरा बरें जावन मागून तुमकां देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं तुमकां V4 चॅनलाच्या सगळ्या वेशकांक ही म्हज्या तोंड आयकल्ल्यांक तुमकां सर्वांक देव बरें करूं या देव बरें करूं कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां कार्यक्रमाक वीक्षकां परत तुमकां स्वागत म्हणटा V4 न्यूज ह्या चॅनलाचेर आमी हर एका ब्रेस्तारा हें आसा करता सांजे 7 तावन 8 वरां पर्यंत आनी हर एका शुक्रारा दीस 3 तावन 4 वरां मरुप्रसाद जाता आनी यूट्यूब लिंक हेच्या उपरांत आमकां मेळटा मोगाचेनो आमच्या मदें हांवें गिली मॅजीक केलां गोपाल अण्णाक ज्युडीथ डिसोजा बदलिला हांगा आमच्या मदें कोंकणी नाटक सभेचे कार्यदर्शी ज्युडीथ डिसोजा एक नामनेचे एक्टर तशें प्रशस्ती विजेत आनीक भोव साबार नाटकांनी मुखेल भुमिका करून आमच्या मदें बरें नांव व्हेल्लें एक एक्टर आमच्या मदें आसा तितलें मात न्ही कोंकणी नाटक सभेची कार्यदर्शी ती जावन आसा आनी कोंकणी नाटक सभेंत ह्या परा फेस्त जालें तेता 500 वर्सां जाल्ल्या त्या टायमाचेर कोंकणी नाटक सभा साबार तरांची कार्यक्रमां चलयत येता हांचे मदें कोणेच करून नासलें तसलें आपणाच्या नांवाक योग्य जाल्लें तशें कोंकणी नाटक सभा नाटकाद्वारे धार्मीक सदान ह्या ध्येयाक सारकें जावच्या बरी 12 नाटकाचें फेस्त आसा केलां आनी हें कोंकणींत पयले फावटी खंयच्या एका संस्थान करचें आमच्या मदें कार्यदर्शीन ज्युडीथ आसा हाचे विशयान म्हायती दिवचे खातीर दयकर आमच्या विक्षकाक त्या 12 नाटका विशयां ती सांगून सोडा विक्षक त्या 16
शनिवार गी आयतारा ते जातात म्हण दिसता वय. ते सबार हरी एक विची सांगोट देव बरें करूं देव बरें करूं अरे म्हण बाब म्हजे मोठ्यान विवर दिलय तुवें कितेंय जावं हांगा आतां हांव तुमच्या विक्षका मुखार सांगूंक खुशी व्हरता आमच्या कोंकणी नाटक सभे विशयान कोंकणी नाटक सभा ह्या वर्सा आपलो अमृतोत्सव आचरण करता आनी ह्या संदर्भार कोंकणी नाटक सभा नाटकुल्यांच्या फेस्त म्हूण चलोवन व्हरता आसा ह्या नाटकुल्यांच्या फेस्ताक आमी येवजण घाल्ले आमकां ऑक्टोबराच्या म्हयन्यांत आमकां एक सादारण लगभग 10 म्हणी नाटक खेळून दाखोवंक जाय आमच्या कोंकणी क्रिस्तांव समाजेक 10 तरी नाटक खेळोवंक एक अवकाश करून दिया म्हणलें आमचें एक चिंताप आसलें कित्याक कोंकणी नाटक सभा म्हणलें नांव आसा त्या ध्येयाकाल आमी कोंकणी नाटक सभा आमी नाटक करून लोकां कोंकणी उरय जाय हो नाटक कला आमी मुखार हाडी जाय कलाकारांक आमी वेदी दी जाय म्हणलें ते आमचो उद्देश जावन ह्या अमृतोत्सवाच्या संदर्भार आमी हें करूंक येवजण केलां तशें आसता आमी चिंतल्याचें की चड उमेदीन आमकां आतां करूंक 12 नाटक पंगड आमकां मुखार आयल्यात आनी खंडी जावन आमी तांकां अवकाश करून दिला तांचे 12 नाटक आमच्या कोंकणी नाटक सभे चलोवंक म्हणजे आमच्या डॉन बॉस्को सालान त्या वेदीर चलोवंक आनी आमच्या कोड्याच्या तशेंच इतर लोकांक कोंकणी समाज लोकांक हे नाटक खेळोवंक दाखोवंक आनी पळोवंक मजा बघोवंक अवकाश करून दिवन म्हणून आव्हान दितात कोणाचें नाटक आतां पयलो नाटक सांगचें तर जाल्यार आतां ऑक्टोबराच्या म्हयन्याच्या पहिल्या शनिवारा वय 6 तारखेर ऑक्टोबराच्या एक दीस वय शनिवार आज ब्रेस्तार शनिवारा दीस ऑक्टोबराच्या 6 तारखेर 7 तारखेर तशेंच ताच्या दुसऱ्या शनिवारा आयतारा तशेंच तिसऱ्या शनिवारा आयतारा तशें ह्या ऑक्टोबर म्हयन्याच्या 4 शनिवार आनी आयतारा हांगासर डॉन बॉस्कोंत शनिवारा 2 आयतारा 2 अशे 2 नाटक आमी खेळोवन दाखयतला आनी हातून पयल्यान पयले आमकां आयिल्लो अवधी एका नाटकाक 1 तावन 1.5 घंट्याचे अवधी दिला ताचे भितर ते खेळोवन दाखयतले तर एक नाटक जाल्ल्या उपरांत आनी एक नाटक तशें एका दिसाक 2 नाटकुळे खेळोवंक आमी अवकाश दिला 1 घंटो 1 तावन 1.5 घंटा आसूंक की पुरो ते एकामेका पयलेंचो आनी मागीरचे नाटक ते एडजस्ट करून करतात पयल्यान पयले आतां शनिवारा पयलें 6 तारखेर वय पोरवांत चलसो नाटक जावन आसा मोरीचिका म्हणून मोरीचिका हो नाटक वय असो अर्थ म्हाकाय समा गुत्तू ना कित्याक म्हळ्यार हो नाटक पळोवनूच म्हाकाय कळचें पडलां कित्याक म्हळ्यार कोडयाळांत नवाडदीक एक वृत्तीपर पंगड आसा कलाकुल म्हणून हो तर खंडीत भाव बरो आसतलो तो कित्याक म्हळ्यार तांचे कडेन आल्यातले भंडार आनी कित्याक म्हळ्यार थंय ह्या कलेक नाटकाक तांणी ट्रेनिंग करूनच हो नाटक पुरा कोणाक उमेद आसा नाटकांत एक्टिंगांत ते ट्रेनिंग दिवन हो पंगड चलोवन व्हरतात तशें आसतना हो मरीचिका नाटक शनिवारा दीस 6 वरार पयलो नाटक तांचो चलतलो आनी ह्या नाटकाचो पंगड कलाकुल प्रतिपर पंगड तो आनी ह्या नाटकाचो बरयणार आनी दिग्दर्शक जावन आसा आमचो अरुणराज रोड्रिगस तो ह्या नाटकाचो दिग्दर्शक जावन आसा पयलो नाटक तो जालो तर जाल्यार ताच्या उपरांतलो दुसरो नाटक त्याच दिसा दुसरो नाटक आलिशा म्हणून तो आलिशा तमासो कटील म्हणून पंगड आसा तमासो कटील म्हणून हे पंगडाचे आलिशा नाटक सादर करतात आमच्या मुखार तशें त्या दिसा 2 जाले तर जाल्यार दुसऱ्याच दिसा म्हळ्यार 7 तारखेर आयतारा दिसा परत 2 नाटक आमी थंय खेळोवन दाखयतात आनी पयलो नाटक जावन आसा नो वेज दुजे हॉटेल बिहाइंड बार म्हणून हे कलाप्रीत पालदाण्याचे पंगड नो वेज दुजे हॉटेल बिहाइंड बार हास्य नाटक आसूं बरो हे नांव आयकतानाच हास्य अशें दिसता तसो खंडी जावन हो नाटक हास्याचो आसतलो पालदानेकार पंगड वो सादर करता तशें 2 नाटक 6 वरार एक नाटक जाल्यार परत 7:30 परत आनी एक दुसरो हो नो वेज नाटक तो जातालो पालदानेकारांचो तशेंच मुखार
वयल्या शनिवारा म्हणजे 13 तारखेर हा 13 तारखेर म्हाका माफ कर म्हणलो नाटक सादर करतात आणि हो सादर करतात कलाकुटम हव्यासी पंगड कलाकुटम म्हळ्यार कलाकुटम मंगळूरचेंत वय जॉन एफ पेरमनूर मंगळूर पंगडातावनंत आणि या नाटक दिग्दर्शक बरेनार जावन आसा जॉन एम पेरमनूर कलाकुटम कलाकुटम तसो पंगड तो आणि खंडीत जावन जॉन पेरमनूरान येदोळ जायते नाटक खेळयलात आणि ताचे नाव येदोळ आसा आणि खंडीत जावन आमच्या प्रेक्षकांक हे नाटक बरे रुचतेले म्हणून म्हाका हांव बरो आसता आणि आमकां वय वो तिसरो आतां वय चवथो म्हाका माफ कर म्हळ्यार तेंचो चवथो म्हाका माफ कर बरेनार आनी दिग्दर्शक जॉन पेरमनूर ताचे उपरांत 13 तारखेर शनिवारा ताच्या वयल्या शनिवारा सोर सरगार म्हणून सोर सरगार ताचो उदेंती कलाकार म्हणून आसात ते रुजायचे पंगड हे रुजायचे पंगड वो सोर सरगार म्हणलो नाटक खेळून दाखयतात आमच्या मुखार तशेंच ताचो दुसरो नाटक पयलो नाटक सोर सरगार जाल्यार मम्मी म्हाका जाय वो दुसरो नाटक 13 तारखेर दुसरो नाटक जावन आसा मम्मी म्हाका जाय वो पांगळाचे कळे म्हणलो पंगड आमच्या मुखार आमच्या दक्षिण कन्नड उडुपी दोन्ही कलाकार येवन आसात तशे भायले पंगडी येवन आसात जायते पंगड आसात सगळ्यांकी आमी अवकाश करून दिजा म्हूण चिंतल्या पूण तर आमी योजीत केल्ल्या 10 पंगडाच्या की चड आयिल्ल्यान 12 पंगडांक आमी अवकाश करून दिला कित्याक म्हळ्यार कोंकणी नाटक सभेचो मूळ उद्देश जावन आसा नाटकाचे अभिवृद्धी करचे कोंकणी उरोवणी कोंकणी कला उरोवच्या खातीर तशें न्ही सो नाटकांत ह्या सो नाटकांत हर एक शनिवारा आयतारा जाल्ल्यान तांकां कितें फॅसिलिटी कितें करून दितात कोंकणी नाटक सभा कितें तांच्या खंडीत जावन कित्याक म्हळ्यार एक नाटक करीचे तर जाल्यार हाच्या फाटल्यान जायतो खर्च आसता आजकाल कलाकारांनी येजे जाल्यार सदांच तांणी तांचे हव्यासा खातीर ते येतात तांचो खर्च आसा सदां प्रॅक्टीस करीचे तांकां तांणी एक दिजे तशेंच नाटकाक वेदीचेर जायतो खर्च आसा वीज दिवे सावंड लायट तशेंच मेकअप तांचे वस्त्र अलंकार म्हणटाना मस्त खर्च आसा एक नाटक चलयचे तर जाल्यार आनी ह्या खातीर कोंकणी नाटक सभेन आमी चिंतलां अशें की तांकां आमच्या तांकी परते तांकां इल्लेसो खर्च आमी दिवचो म्हण चिंतला आमच्या मते जुडी डिसूजा आसा कोंकणी नाटक सभेची कार्यदर्शीण आनीक कोंकणी नाटकाचे फेस्त कोंकणी नाटक सभा आसा करता म्हणून ती सांगतात आसा आमच्या मते एक ब्रेक काडण्याच्या उपरांत ती कितले पयशे दितात तांकां म्हणून सांगचेर आसा आमी कोंकणी भाशेंतली नखेत्र ह्या कार्यक्रमांत आसा पळोवन रावा V4 न्यूज निरंतर 24/7 आमच्या मध्ये कोंकणी भाशेंतली नखेत्र कार्यक्रमाक स्वागत तुमकां आमच्या मध्ये आमचे सांगाता आमचे थंय आसा जुडी डिसूजा कोंकणी नाटक सभेची कार्यदर्शीण आनी तांचो 55 वर्साचो जिबलेव चलता आनी ताच्या खातीर 12 नाटक हिस्ट्री ऑफ कोंकणी ड्रामास चलयल्या कित्याक म्हळ्यार 12 नाटक येदोळ कोणी एका फेस्तांत चलयल्ले ताच्या खातीर वेवस्था केली ना त्या देखून ती आमच्या सांगता आसा ताचो संचालक जावन आसा फ्लॉयड डिमेलो आज ताका दुसरे कडेन व्यस्त आसा जाल्ल्यान तो हांगा येवंक शकना कोंकणी नाटक सभेचो उपाध्यक्ष आसा सुनील मॅनेजर्स तोय बँगलोर गेला जाल्ल्यान ताच्या कामाच्या हांचो पाद्री आपू ताच्या अनिकेत लागीं येता म्हणून आमी ताका सांगलां हे सगळे वेवस्थेंत आमकां धरूंक मेळिल्ली आमची कार्यदर्शीण जुडी डिसूजा आनी ती ह्या नाटकांत खाली तांच्या त्या तानेक ह्या प्रॅक्टीस दळाक कितेंय करतना आमी खालीच सोडना काय तरी दिता म्हणटाली त्या म्हणटा आमकां ब्रेक आयली देखून ते कुतूहल दवरून तिका आमी रावयल्या सांगा ते कितें वेवस्था करतात बय
तुम्ही आता एवढं विचारले किती व्यवस्था करतात कितले पैसे दितात खर्च असा म्हणून वय, का वय, सांगले खर्च असा. कणी जाऊन या नाटका पाटल्यान जायतो डायरेक्शन करतेल्या ओय, बापा, कलाकारा नाटक मस्त खर्च म्हळ्यार असा एक नाटकच तो एक होय खर्च नाटक ते म्हणा नाटक वय जायतो खर्च असा वय. ते आम्ही समजून आम्ही निर्धार घेतला तांकां इतलोच अमाऊंट आम्ही दिवचे म्हणून वय, प्रोत्साहन प्रोत्साहन आम्ही दिवचे म्हणून ते अमाऊंट सांगचे जाल्यार म्हाका सांगूंक जायना तांकां ताच्या वयर खर्च पडोवंक की पुरो खंडित या ताच्या भितर तांकां वचूंक की पुरो कित्याक म्हळ्यार त्या नाटकाचेर हुंदून आसा जर तर एका नाटकांत कलाकार चड आसतले तांकां खर्च चड आसतलो कोंकणी नाटक खर्च सगळे दिवचे एक गौरवदान गौरवधन ते तांकां तितलें. इतलेंच जायचे वय. म्हणून ना पूण ना. आमी दिताव म्हणले दिताव म्हणलें आमकां एक 12 नाटकांक दिताव वय. म्हणले एक एक लोणचें. खुशी वय. ते खुशेन तांणी स्वीकार केला तशें जाल्ल्यान ते वखपाल्यात तशें जाल्यान आमकां ती खुशी आमच्या ह्या साधनाक तांणी आमी तांकां प्रोत्साहन दिताना तांणी आमकां पाठिंबो दिवन हें करूंक ते मुखार सरल्यात ही आमकां व्हरती संतोशाची गजाल कितें जावं दी तांकां आमी आमच्या तांकी भितरले तांकां दिवन आमी प्रोत्साहन करूंक तयार आसा उरले नाटक तशें आतां 2 शेनवार आयताराचे 6 नाटक जाले वय ताचे उपरांत आतां येवचो 9 ऑक्टोबराचो 14th वय 14th शेनवार त्या दिसा पयलो नाटक जावन आसा गुळयो म्हणून गुळयो हो गुळयो नाटक सादर करता रंग तरंग म्हणून मैसूरचो एक पंगड आसा वय वय क्रिश्चन भारी फामाद. वय कोंकणी क्रिश्चन एसोसिएशन म्हणून मैसूरांत पंगड आसा तांचो हो पंगड आणि ते सादर करतात गुळयो म्हणलं हो नाटक कितले पयस पूण हो नाटक वय मैसूर तावनी ते येतात म्हळ्यार खंडीत जावन तांकां एक आमी अवकाश करून दिला ते तांणी गळसिता ते आमकांय खुशी तांकांय खुशी आणि हो नाटक बरयला आमचो रिची जॉन पायस बरयणार आमच्या वय तो आमच्या कोंकणी नाटक सभेचोय सांदो जावन आसा आणि तो बरो कलाकार डायरेक्टर रायटर पुरा जावन आसा तसो ताणें बरयलो हो नाटक ते खेळोन दाखयतात तशेंच तसो निर्देशक जावन आसा जॉर्ज विलियम डिसोजा म्हणून तोय मैसूरचोच हे कलाकार थंय तावन एक पंगड जावन येवन आमकां हो नाटक खेळोन दाखयतात तशेंच दुसरो त्या दिसाचो दुसरो नाटक जावन आसा जशी करणी तशी बरणी म्हळ्यार नाव आयकतना आमकां समजता की ते म्हणी आमी कशे आमच्या आमच्या लायफान आमी जियेता त्याच प्रकार आमकां इनाम त्याच प्रकार मेळटा म्हणलें ही सांगणी आसा ते ताकाच लागू जावन की ते नाटक आसतलो आणि हो नाटक खेळोन दाखयतात आंजलोरचे कलाकार तुझ्या गांवचे म्हज्या गांवचे वय खंडीत जावन म्हज्या गांवचे कलाकार जायते कलाकार आसात पूण मेजून थोड्या कलाकारांतून घेतला दिवंक वय जाता तितल्या कलाकारां मुखार हाडच्या खातीर हें पुरो आमी करचें जाल्ल्यान आनी हो नाटक बरयला आनी दिग्दर्शन करता आसा आमचो क्लॅरन्स पिंटो पडील वय तो पदां बरयता जायते नाटक बरयता वय आमच्या फिरकाचे वय तशें जाल्ल्यान तो त्या दिसाचे 2 नाटक ते जाले मागीर ताच्या उपरांत येता 15 तारीख 20 तारखेर उपरांतल्या शेनवारा आयतारा वर्साक एक फावटी हो नाटक खेळोन दाखयता रंगान तरंग म्हणून नाव वर्साक एक फावटी म्हणून नाव वर्सा एक फावटी रंग वर्सा एक खेळोन दाखयता ना नाव नाटकाचे नाव वर्साक एक फावटी पूण वो खेळोन दाखयता सादर करतात रंग तरंग वय असो संस्थापक खाणी बरयणार एडी सिक्वेरा वय एडी सिक्वेराचे नाव वय कोडयाळांत हाच्या पयलें ताणें परत एक फावटी म्हणलो एक नाटक घडला तशेंच वर्सा एक फावटी म्हणलो हो नाटक वय आनी हाचें संभाशण चाफ्रा डिकोस्तान बरयलें कित्याक म्हळ्यार तो सडावत एडी डिकोस्ता चाफ्रा डिकोस्ताच्या आकाश संभाषण तो मस्त उपयोग करता ताच्या नाटकांनी वय तशें निर्देशनी केला एडी सिक्वेरानंतर तशें त्या दिसाचो दुसरो नाटक जावन आसा मांकडाचो पाय म्हणून हो नाटक वय मांकडाचो पाय तो एक गीत 2 गीत हांव नेना तो नाटक पळोवनूच नाटकाची ते कॅची एक तकले नाव बरें आकर्षक वय तशें
हे हो नाटक खेळून दाखयतात बचपेचे कलाकार. बचपेतावनी पंगड येता आणि ते हो नाटक खेळून दाखयता. असो ह्या नाटक असो रचन केला चाफरा डिकोस्ता नंतर. चाफरा ताचे सडावत नाटक बरोवणी काणयो परत तशेंच असतात. कुवाळ्याची वाल वय तशें ताच्या त्या 21 20 तारखेर शनिवारा हे 2 नाटक जाल्यार आयतारा परत दुसऱ्याच दिसा आयतारा परत्यान मागदेलाची मरी म्हणून धार्मिक नाटक गी तो धार्मिक नाटक गी या सामाजिक हें जावन गी ते नांव खंयच्या लागती जाल्यार आमी ते ड्रामा पळयल्यारच कळात. वो नाटक खेळून दाखयतात पद्वाचे रंगमंच म्हणून. रंगाध्ययन ते आसा पाद्रा बसा. वय तो इस्कालाच्या भुरग्यांक आनी पुरा जायते कला उत्तेजन दिवन जायत्या भुरग्यांक ह्या कलेन ताणें ट्रेनिंग दिवन केला आणि त्या खातीर ताणें रंग अध्ययन संस्था केंद्र म्हणून ते सुरू करणं कले खातीर कोणी तरी एक उमेदीन पाठिंबो दिल्यार मात्र ताच्या सगळ्या थियोलॉजी फिलॉसॉफीची ती नॉलेज त्या शिक्षणाची नॉलेज ताच्या खातीर उपयोग करता. तशें तो नाटक मगदलाची मरी ते खेळून दाखयतात. तशें तो पयलो नाटक जाल्या त्या दिसाचो दुसरो नाटक जावन आसा होम स्वीट होम. होम स्वीट होम मुझे मोगाचें घर म्हणटात ती तशें ताच्या फाटल्यानी काणी आमी त्या नांवाक होंदून आमी चिंतूंक जायना तरी पूण आमी गेस करयत कितें आसतलें म्हणून. आणि हो नाटक खेळून दाखयतात अस्तित्व म्हणून रजिस्टर्ड पंगड वो अस्तित्व म्हणून. मूळ ते पंगडात हांव न्हू ते पांगडात म्हणजे मूळ पी लंकेश हो बरयल्लो पी लंकेश म्हणून ताणें बरयल्ली स्टोरी आणि अनुवाद केला रोशू बचपे म्हणून. बचप्यांचे पंगड खेळून दाखयतात. आणि हाचे दिग्दर्शन केला क्लॅनविन फर्नांडीस म्हणून बचप्याचे पंगड तरणाटे. पूण आजकाल कलेंत नाटकाक तरणाटे येवन करतात म्हळ्यार निजायकी आमकां व्हरता संतोष. ताचे वरनी जुडीबाई म्हाका एक बरें दिसता म्हळ्यार ह्या सगळ्या 12 नाटकांनी तूं आतां नांवां सांगली जॉन एम्परमनूर एडी शिकेर चाफराची काणी चाफराचे नाटक या रोशू आनी बरे हे भुरगे मैसूर टावन फ्लॉयडाक आमी एक चेपे उकली बरें कनेक्शन केलां ताणें. कित्याक म्हळ्यार हाची जबाबदारी संचालक जावन आमी ताका वयसून घेतली आनी इतले पंगडी येजे जाल्यार कंडी जावन खाली व्हॉट्सएप घाल या आनी काले कर मेसेज घाल म्हळ्यार जायना. कॉमेडी कर तितले कॅरेक्टर रेस्पॉन्स येनातले पूण हाणें इतलें केलां म्हळ्यार कंडी जावन ताणें मस्त हाची जबाबदारी काडून बरें काम करन बरे पंगड बरे नाटक येवन ह्या मट्टा म्हणसर तांकां पाटली लागून जाय पुरा माहिती तांकां दिवन तांकां कितें गरज आसा ते आमचे तावन हें कर प्रोत्साहन दिवन मेळच्या बरी कर. ताणें जायती माहिती काडून इतले पंगड येवन हो नाटक सादर करूंक आमकां कंडी जावन ताणें जायती मेहनत घेतल्या. ताका कंडी जावन आमी ताचें नांव आनी आपोजीत वेवस्था हांकां न्ही एक म्हाका एक तातूंत एक बरी खुशी लागली कितें की म्हळ्यार मेल्विन पेरिसाची 28 नायट आसा तुमकां कळीत आसा. कोंकणी नाटक सभे म्हळ्यार आनी एकल्याच्या विशयाची हुस्को दवरता म्हणच्याक एक म्हत्व म्हळ्यार म्हाका तें म्हज्या मतीन आसा मुखल्या एका कोंकणी भाशेंतल्या नखेत्रान तोय हांगा येता. म्हाका तें उडा आसा 28 ताचे नायट आसा आनी तुमी ते बारीक कॅल्क्युलेट करून ताका तोंदरे जायनातल्या बरी केलां. हें कोंकणी नाटक सभेची एक ओडविकाय. ह्या नाटकाच्या सर्वांगीणाच्या विशयांत तुमकां कांय सांगूंक आसा की कशें तें तातूंत तुमी कितें प्रतिपादन करूंक सोदतात म्हळ्यार मेन आमचे कोंकणी नाटक सभा पूण ताचे ध्येय आसा धार्मीक साधन पूण आमी धार्मीकच म्हणून वचोंक जायना आजकाल. कित्याक मनशाक थोडे हास्यय जायजे सामाजीकय जायजे तशें जाल्ल्यान आमी कलेकी उत्साह प्रोत्साह दिवच्या खातीर हे हास्य लोकांक थोडे मनोरंजन दिवच्या खातीर आनी प्रत्येक जावन आमच्या अमृतोत्सवाच्या संदर्भार ही आमी गळसिया म्हणून एक आमकां
मोतीक आयिल्ल्यान सगळ्यांचे चलय, धर्म चलय. वय तशें जाल्ल्यान हें करूंक आमकां एक उमेदीन आमी हें करूंक मुखार सरल्या. खंडीत जावन ह्या वरवीं जायत्या कलाकारांक एक वेदी मेळटा. वय साधारण एक कितले कलाकार अशे तुमकां काही अंदाज आसा की कितले कलाकार अशे हर एखादी एक 500 म्हणून आमी अंदाज खंडीत 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 चडावत आशिल्ल्या नाटकांनी आयिल्ल्या पंगडात हांव न्हू पळोवंक गेल्यार एक 500 जण कलाकार आसातच हर एका नाटकांनी. आणि दोग ते गासचे नाटक बारी उणे आसात खंडीत जावन. कित्याक म्हळ्यार तरणाटी आसात. तुम्ही एक सुमारे 150 जण कलाकारांक त्या 500 दिसां भितर वेदी करतात. वय खाली कलाकार म्हळ्यार खाली कला प्रदर्शन करचे मात्र न्ही, ताच्या फाटल्यान जायते मेहनत काडचे आसात. दिग्दर्शक पडद्या फाटल्यान तुजे मेकअप साऊंड लायट्स ते ताणी करचे जाल्ल्यान ताणी ताची जायती तयारी करून ते नाटक खेळोंक ते मुखार सरले. कलेच्या विशांत हे तुम्ही करचे एक महत्वाचे मेट म्हणून हांव लेखता. कित्याक म्हळ्यार एक वार्षिकोत्सव करतना एक आतां कालेंचा लागी म्हळ्यार एक कॉमेडी शो करून आखेर करचे तो विशय. कोंकणी नाटक सभेन तितले दिसी आमकां प्रेक्षक हाडूंक सांगता म्हणून एक दाखोवचे तले विशय. हर एक पोटी नाटकांत आनी थंय कोंकणी नाटक सभेच्या डॉन बॉस्को हॉलांत 650 कॅपॅसिटी आसा. 650 जण बसोवंक साध्य आसा. आनी ती बसकेची वेवस्था एक व्यवस्थीत रितीन जावची. त्या कोंकणी नाटक सभेचे डॉन बॉस्को हॉल एक तसले हॉल खंय ना म्हणून नाव आसा. तशें आसता तितलो लोक आमच्यान करूंक जाता. म्हणले एक आसक्त दाखोवचे कोंकणी नाटक सभेचे एक महान काम. आनी हे पोटीच्या आडळत्या मंडळींत एक उपाध्यक्ष अध्यक्ष आनी तुमी इतल्या उत्साहान हे परत करूंक मुखार सरल्यात आनी हेजी व्हडली बजेट दवरूंक मुखार सरल्यात म्हणले MC मेंबरांक मॅनेजमेंट कमिटी मेंबरांक आमी अभिनंदन दिवचे तो हे विशय. तुमच्या तिशिंतान तुम्ही या कलाकारांक आणि या सगळ्या व्यवस्थेक तुम्ही कितें सांगूंक शकता? खंडीत जावन अरे म्हणून तुवें सांगच्या प्रकार ह्या कलेत हांव ह्या कोंकणी नाटक सभेत हांव आमच्या मालगाड्यांनी हाडिल्ले संस्कृती ते चलोवनूच आसा. हे मुखारी आमच्या पिळगेन अशें चलोवन वचाचे म्हणून आमची खुशी. कित्याक म्हणून आमी आतां आयल्यान तर जाल्यार आमी सुरू जावन नातल्या. आमी आमच्या भुरग्या तरणाटपणांतल्यान आमी तयारी केल्ल्या. तशें आमी ह्या अंत न्हू कशें आमकां उर्बा पिळगी हांव एक सादारण 17-18 वर्सांत हांव थंय सांदो जावन आज ह्या हुद्द्याक आयल्या. आज तुमी हांगा आयल्यात कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां ह्या कार्यक्रमात दुसरे फावटी आयल्यात. बोर तुमकां इल्लो शीण जालो, तुमकां देव बरें म्हणून आज परत तुमी आयल्यात. तुमी ह्या कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां कार्यक्रमांत कोंकणीच्या विशयांत कोंकणीच्या नाटकां विशयांत आनी असले पयले फावटी जावचे एक कोंकणीचें नाटक प्रदर्शन जातना एका लायव्ह चॅनलाचेर बसून आमी तांच्या खातीर तांची माहिती दिवची. हे पयले फावटी जावचे कोंकणीच्या चरित्रेंत पयले फावटी जावचे. ह्या नाटकां विशयांत उलोवचें, नाटकाच्या एक्टरां विशयांत ताच्या बरयणाऱ्या विशयांत सांगचें हे पयलें. V4 न्यूज हांच्या मालकांक आनीक हाच्या चड वेवस्थेतांक आमी देव बरें म्हणटा आनी तुमी आयिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तुमकां देव बरें करूं रे म्हणबाब. तशें तुमी म्हाका एक अवकाश करून दिला. तुमी कोंकणी नाटक सभेचे आव्हानी सांदे जावन आसात आनी चार हांव देता. कितें जावन दी कोंकणी नाटक सभे खातीर तुमी वावर दिवन आसात तुमचो आनी आज हो अवकाश म्हाका तुमी करून दिला. तुकाय देव बरें करूं. तशेंच V4 चॅनलाच्यांक आनी सर म्हज्या विक्षकांक हांव देव बरें करूं. देव बरें म्हणटा. आयचे दीस कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां कार्यक्रमांत तुमी सांगता आसल्यात. आमचे सांगता जुडीबाई आसली, वडल गोपाल अण्णा आसलो आनी मुखल्या ब्रेस्तारा परत नव्या एका मनशाक नव्या एका विशयाक आनी नव्या एका संस्कृतीच्या आमच्या कोंकणीच्या एका किस्पराक घेवन तुमच्या मुखार येता हांव. राखो रावा परवम ब्रेस्ताराक ते दळमुसर नमस्कार. कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां ह्या कार्यक्रमांत रयमंडी कोना हांव एक कोंकणी कार्यकर्ता.